नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. 15 दिसांत म्हादयची प्रवाह अधिकारिणी कचेरी सुरू करता. मंत्री शिरोडकाराचें उतर. प्रवाह ऑथॉरिटीचे वांगडी केंद्र थारायतलें. म्हादय कडेन कसलीच तडजोड ना, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलें. विरोधी फुडारी युरी म्हणटा सरकारान आदीं DPR रद्द करून घेवचो. आदोगाद कॉम्प्रोमायज करूंक शकतात. तांचेर लक्ष दवरूंक हावस कमिटीच्यो बसका जाय म्हूण विजय उलयलो. कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टाइम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना, हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. सो बेसीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता, स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळें कर्नाटकाक फायदो जाता. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हावस कमिटी आमी केल्ली. हावस कमिटीची एक मिटींग जाली, ताजे फुडें हावस कमिटीचे कांय खबरूच ना. लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवाह नोटिफाय जालो. आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March, correct? Now surprisingly another reply 1C, that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? See, I have been monitoring every single, what I should say, upcoming in the Supreme Court also. We will also help you to monitor, but make that House committee active. Yes, sir, this is immediately after the session. Yes, sir, immediately after the session. Visit करंग पावना. Yes, sir, immediately after this session, we will organize the House committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava committee members are to be nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना, कॉम्प्रोमाइज जातलेत तुमी. कॉम्प्रोमाइज करत जायना. स्पीकर सर, तेका सांग म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. पण 28 सीटां खातीर BJP सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. परत एकदा तेका सांगता, आमकां खंयसरूच म्हादयच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जावचे ना. आमी जावचे ना, ते जातले रे आदवोगाद. म्हादयचेर गोंय सरकार घाळ. अजून प्रवाहाच्योच गजाली. थंय कर्नाटकान म्हादय व्हेली. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबी ग्राउंड झिरो. केरकारान पारवाड सावन गोंयांत येतल्या म्हादयच्या पात्रा कडेन वचून जमिनी परिस्थिती दाखयली. कर्नाटकान थंय कर्म केलां. ताका लागून उदक सरळ मलप्रभेचे दिशेन चल्लें. केस कोर्टांत लवादा कडेन आसतना कर्नाटकी. गोंय सरकार म्हादय खातीर कायदेशीर झूज दिता. विधानसभेत प्रवाह कचेरे विशीं भासाभास जाली. मात ते वटेन कर्नाटकान म्हादय व्हरूंक सुरवात केल्या. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबीत ग्राउंड झिरो. ते उदक जे आसा ते वळोवन आपल्या कळसा कालव्यान वयता आनी तेका लागून जो नैसर्गीक प्रवाह आमच्या म्हादय अभयारण्यान वयतालो तो सद्या हांगासर जो आसा तो विरोन हे उदक जे आसा ते परते वचत आसा. एकंदर कर्नाटकान हांगासर कितें तरी केल्लेलें आसा आनी तेका लागून हे उदक जे आसा हे उदक परते कर्नाटकाच्या दिशेन म्हणजे मलप्रभा वयता. कर्नाटकांतल्या अंडरग्राउंड कालव्यांतल्यान उदक मलप्रभेक. अंडरग्राउंड कालवो जो आसा त्या कालव्यान हे उदक वयता आनी थंयच्यान हे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रांत वयता. अशे तरेचे कालवे केल्यात. कर्नाटक निरावरी निगम हांच्यानी जे बांदकाम केल्लेलें आसा त्या बांदकामाच्या माध्यमांतल्यान जे ओपन कट उगडे जे कालवे आसा आनी उगडंतर्गत कालवे आसा ह्या कालव्याच्या माध्यमांतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेत सोडपा खातीर तेंच्यांनी कशा प्रकारची व्यवस्था केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्रा ताजमहालांत यमुना पावली. गोंयच्या ताजमहालांत मांडवी. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत अजूनय उदक पाजरता. भितर स्टेजीर वचून थंय उदक साट्टा ताचे प्रुडंटान ग्राउंड झिरो व्हिडिओ काडल्यात. 49 कोटींचो प्रकल्प. काम सुरू जावन 3 वर्सां जालीं, मात उदकाक उपाय ना. सभाघराची वाट लागल्या. मंत्र्याक विचारल्यार तशें खंय कांयच ना. 49 कोटी मोडून कला अकादमीचें काम सुरू करपा फाटल्यान स्टेजी कडेन पाजरपी उदक हें मुखेल कारण आशिल्लें. 3 वर्सां जालीं कला अकादमीचें काम चालू आसा.
मात उदक पाजरपाचें अजूनय बंद जावंक ना. आमी आहा स्टेजीर हांगा जी व्हडली परफॉर्मन्स जाता तेजेर आमी उबे आहा. तेन्ना मेजर मिनिस्टरान सांगलेलो जो उदीक जे लो टायड लो एरिया असल्या कारणान दर्याचें उदीक भितर येता आनी सगळी कलागमीन भितर उदीक भरता म्हणून आमी तेन्ना ऑडिटोरियमचे लोक बसतात थंयसर उदीक पयलीं जातालें खरें पण आतां फुडल्यान काम तेंचें कंप्लीट आतां पर्यंत दिसता आतां उदीक दिसना थंयसर काम केलां म्हणून थंयसर पण आमी आहा स्टेजीर हो मेन प्रॉब्लम आसलो की स्टेजी पोंदा जे उदीक जे हायटायड आसतना तेन्ना फूल उदीक कलागमीन भितर येताले. तुमी पळोवंक शकता शिरीशाक सांगता तुमी दाखोवं शकता की हांगा स्टेजी पोंदा आमी फाटल्यान आसा कशें उदीक भरलां आसतलें. तुमी पळोवंक शकता की सबंद उदीक हे स्टेजी पोंदा हे भरलां. पयलीं जो आजून हें जें काम जाल्लें ना जे उदीक भितर येता तें आजुनूय हें उदीक हायटान सगळे स्टेजी पोंदा वयता. तुमी पळोवंक शकता हांगा लायनीन पंप लायिल्ले आहा जे उदीक भितर आसता ते काडपाचे जे उदीक काडपाचे हे आसा ते पंपान काडटात. प्रुडंटान मंत्री गोविंद गावडेक ह्या इश्यूचेर विचारले. तो म्हणटात तशें कांयच ना. आणि एक मेजर क्वेश्चन म्हणटा तो सगळे रिनोव्हेशन काम जाल्ले ते ऑडिटोरियमान उदक येता म्हणून आता सध्या पावसूय खूप पडला सो ताचे कितें प्रॉब्लेम तशें परत येयला अजून पर्यंत आजच्या घडी तरी काय आणि 2 पावस झाले आता फाटल्याय पावसात काही गोष्टी झाल्या आयज सेकंड पावस झाला आसा मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 60 इंच पावस पडिल्लो आसा तसो अजून पर्यंत तरी आमकां पंप कारण आमी डेली मॉनिटर करता. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात चल्ला ते काम पळयल्यार आनीक 2 वर्सां तरी कला अकादमी उक्ती जावपाची चिन्नां दिसना. तुम्ही पाहू शकता शीर्षक दाखव अजून त्या कला अकादमीचे जे काम आहा ते अजून कंप्लीट जावंक ना. म्हाका दिसना की वैयक्तीक विचारीत जाल्यार आमकां दिसता फुडल्या 2 वर्सां ही कला अकादमी लोकां खातीर ओपन जावपाची ना. शिरीश कुंकळकारा वांगडा होमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करूंक हाऊस कमिटी करची म्हणून विरोधकांनी विधानसभेत सरकाराक धुलो. स्मार्ट न्ही स्टुपीड सिटी जाल्या म्हणून विजयाचो थोमणो. फाटलो MD आसतना स्मार्ट सिटीचें मॅस जालां म्हणून पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशान हातफा फोडले. पावस काडून फुडल्या 6 म्हयन्यांत खंय स्मार्ट सिटीचें काम तडीक लागता. स्पीकर सर MG रोडाचेर तिगूर विकपा लागले 100 रुपयान घेऊन बसपा लागले रस्त्यार तिगूर मेळूंक लागले. एक इव्हेंट जालो तो आतां पयलींच आयलो पणजे बुडटली आणि तुम्ही ताजेर इव्हेंट एक करचो. बट स्मार्ट इज बिकम नाव स्टुपीड and now what you have is a stupid city with a waste of money. See, we have actually 2-3. There was a mess basically created by one MD which we heard earlier by the name of Mr. Chaudhary. He is the basically main culprit of creating all this mess as far as the smart city is concerned. No, so after that basically the real work started actually after that, after Chaudhary left. No, I understand. And I understand the difficulty that the people of Panjim basically has faced also during this work which we carried out as far as smart city is concerned. So I feel sorry for the people of Panjim because they have suffered. I know I could not do much basically. Is that there is nothing smart in the smart city and people are suffering. Now, Speaker sir, crores of rupees have been spent by irresponsible consultants. We want a house committee to investigate this. Honorable Chief Minister मंत्रीने ऍडमिट केला एकलो कोण नाव गेल तेणे ते नाव म्हाका खबर ना. ते नाव तुजे तेजेर एक्शन जातले हेजे सी public amount has gone down the drain, so there has to be a house committee inquiry. स्पीकर सी डिपार्टमेंटात काम करता सर. मिनिस्टरान जर सांगले आसत आपण स्वतः इन्क्वायरी करपाक सुरवात केल्या म्हणून सांगला त्यांनी इंटरव्हीन करता. काही गजाली ज्यो जाल्या त्यो चुकल्या आमी रेक्टिफाय करता. ताणेंय सांगला स्मार्ट सिटीचेर आमी नवीन CEO घातला. ओके आणि इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करचे पडटा. काही करून जायना म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याचे कंप्लीट करपाक दिया न्ही काम फुडले काम जे आसा फुडले काम सांगूंक ना तुका. हांवें सांगला just wait for another 6 months time it will happen. दाबोळेवेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानाक मोपा शिफ्ट करूं नाकात, नव्याकूच घेयात. तशेंच अख्खो दाबोळी विमानतळ नौदळाच्या स्वाधीन दिवं नाकात म्हणून नागरी उड्डाण मंत्रालयाक बरयता. मुख्यमंत्री सावंत विधानसभेत उलयला. संकल्प म्हणटा दाबोळे चार्टर्ड विमानां देशी विमानाचो आंकडो दिवंक लागला. दिगंबर म्हणटा केंद्रा कडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वरया. Mopa Airport authorities, I'm making a charge that Mopa authorities are pressing the naval authorities in Goa
to see that they ask for the airport separately for naval base. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो आमी केन्नाच पूर्ण नेवी कडेन दिवचे ना. 2023 and 1st January to 6 July सेम फिगर्स गेले ते 2022 and 2023 जे सेम चार्टर्ड फ्लायट 2022 334 असलेले ते 154 पावला स्पीकर सर. There is some sinister design of GMR people because it is a private entity to put pressure on civil aviation ministry and the defense and ask Navy to say you want that airport for yourself. हे जावपाक जायना. गरज पडले जाल्यार चीफ मिनिस्टर should lead all party delegation सुद्दां व्हरपाक जाय. Because this is the question of commitment given by the central government. तेवटेन युवा काँग्रेसीचो दाबोळे एअरपोर्टाचेर मोर्चा. जेन्ना इंटरनॅशनल ऑपरेशन हांगच्यान आसतली तेन्ना हो एअरपोर्ट सस्टेन जावपाक डिफिकल्ट जातलो. ताजी इकॉनॉमिक वायबिलिटी पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. कमी धोका आशिल्ले 15 धबधबे लोकांक परत उक्ते. राना खात्यान परिपत्रक काडून धबधबे जाहीर केले. तातूंत 70तले 12, दक्षिण गोंयचे 3. धबधब्यांचेर वचूंक आतां एंट्री फी दिवची पडटली. धबधब्यांचेर चेऱ्या खणीचेर बोडपाच्या प्रकरणाक लागून राना खात्यान सरसकट सगळ्या सुवातांचेर वचूंक बंदी घाल्ली. थळाव्याच्या पोटा पाण्याचो टुरिजमाचो इश्यू उप्रासलो. संसड्याचो इश्यू जाग्यार पडटा. थंय येवपी दिसपट्टो कोयर साळगांव आनी SGPDA प्लांटार धाडटात. मोडिल्ली राखणे वण्टीचें काम आनी गरजेची साधन सामुग्री घेवपाचें काम बेगीनूच जातलें म्हूण मडगांव पालिकेन हायकोर्टाक कंप्लायन्स रिपोर्ट दिलो. दुसरो रिपोर्ट सुनावणे दिसा 26 जुलयाक. नव्या बांदकामाक लायसनां मात सध्या तरी ना. They have started now transporting everything to an extent of 30 tons to Salegaon plant. Main important issue is about construction of a compound wall or retaining wall, which had to be done in a time-bound manner. Now they have applied for some sort of a permission from the GSUDA. That permission by all probability will be granted by next week, and we'll have to tell the High Court as to what will be the timeline for completion of that compound wall. As far as providing one additional baling machine is concerned, they have tried to procure it from the Waste Management Corporation. As far as transportation of or rather shifting of that waste that is already there to the extent of 10,000 tons, they were supposed to shift it to that basement area. They reported to the High Court today that 5,000 tons of that waste may not be possible to be shifted to the basement. Possibly around 300-400 tons they will be able to shift it. So the government and the Director of Urban Development will look into this as to where this balance 4,000 or 4,500 tons of the waste which is lying there and which has been generated for last 1 year should be presently kept. So that is the call which we will have to report to the High Court. काणकोण BDOचो स्टाफ दर बुधवारा दनपारां जेवंक म्हणून वता आनी सांजे 5 मेरेन पत्तोच नासता. लोकांच्यो कागाळी आमच्या भोबेशान फॅक्ट चेक केलो. दनपारां 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम. BDOच सांगता तो स्वता 2:45 पावलो. काम आशिल्लें म्हणून रजाव. फोनाफोनी जाल्या उपरांत स्टाफ 3:30 हाजीर. खासा रिपोर्ट. कांय सोर्सां कडल्यान आमकां अशी इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की BDOचो जो स्टाफ आसा तो जेवणा वयता 1:30 पूण 3-3:30 जाले तरी येयना. ताका लागून लोकांची कामां जी आसा आनी लोक ताटकळत उरता हांगा. सो तेन्ना चॅक करपा खातीर आमी जवळ जवळ 2:15 येयल्ले. आतां 3 जाली तरी पूण आजून स्टाफ येयना. 3:05 मिनटां आसतना हांगचो जो BDO आशिल्लो तो भितर सरला. तो म्हणटा आपूण कांय कामा खातीर गेल्ले पूण 3 जाले तरी अजून हांगा स्टाफ येयना. तेंचेर कडक कारवाय करची थळाव्या लोकांची मागणी आसा. BDO 2:45 सुमार पावलो. सर 2:45 जाले. हांव 2 मिटींग आशिल्ली मडगांव. मागीर हांव ड्रायव्हराक जेवलो आनी हांव जेवपाक गेलो. थोडी सायड मारून भायर सरलो जेवपाक. टायमींग म्हगेलो 1:15. 1:15 2 हांव ऑफिसान येवपाक जाय. 2:45 जाले. तुका खुर्ची सगळी स्टाफा खाली आहात. 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम. पब्लिकेची कामां जायनात. पब्लीक येवन वता आनी तुमी मजा मारतात.
हॉटेलांत जेवपाक गेल्ले येनात 5 येता खंय स्टाफ तुका हाजे बद्दल कितें सांगपा आसा म्हाज्या टायमार केन्ना 5 येयलो ना कोण हेजे पयलीं म्हाज्या हांव आसतना कोण 5 येयला आसताले सगळे स्टाफ आमचे फोनाफोनी जावन स्टाफ 3:30 हजर व्हिडिओ ऑफिसान शेवटा पत्रकारांनी आवाज करतकीर आनी हालचाली जातकीर फोनी जाली आनी जो स्टाफ दोना येवपा आशिल्लो तो धांवपळ करून हालचाली जातकीर 3:30 हांगा पावलो स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं